morning and welcome back to my channel. So friends, आयज न्हू नेक्स्ट डे ओके 21st of March ओके आणि आता न्हू फ्रेंड्स मॉर्निंग 7 o'clock जाल्या आणि आता न्हू आमी रेडी बी जाल्यार भायर सोदता वचपाक मुनार ओके कित्याक मुनार 140 kilometers आहाय फ्रॉम कोचीन सो नियरली 3 hours लागतली आमकां पावपाक ओके. सो आमी ब्रेकफास्ट बी काय करूं ना वाटेर मागीर ब्रेकफास्ट बी करतली मोदें स्टॉप घेवन आणि आता आमी भायर सोदता ओके. डायरेक्टली मुनार पावल्या उपरांत न्हू आतां तूं मोदें कितें शूट करूंक जाल्यार शूट करतलें ना तो डायरेक्ट मुनाचेर ओके. सो फ्रेंड्स आता न्हू आमी मुनार पावल्या म्हणजे ऑन वे आहा तो ऑलरेडी पावंक ना हाफ वे पावल्या की अजून स्टार्ट केला थिंगा सायडीन म्हाका मुनारची लायक टी प्लांटेशन आहा ओके. सो टी प्लांटेशन चालू पळय थिंगासर आनी 8 kilometers उरल्या. सो आतां आमी हिंगासर आले हो व्यू आहा न्हू हिंगासर फोटो काडपाक रावले थोडे फोटो काडटले आमी वयर वयतले. सो फ्रेंड्स आता न्हू आमी फर्स्ट डेस्टिनेशन आमचें ओके मुनार ते आमी येयल्ली नॅशनल पार्क पळोवपाक ओके. बट न्हू फ्रेंड्स थिंगा नॅशनल पार्काचें कितें आहा ना ते वयर पडटा ओके. थिंगा बगी आहा बगी न्हू एक बगी घेताले 3000 ओके. सो 3000 ताजे. सो आतां कितें तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां इफ तुमी वयता जाल्यार तुमकां एनिमल दिसले जाल्यार तुमी लक्की अदरवायज ना. सो आमी वचोंक ना ओके कित्याक थिंगा एनिमल थिंगासर आसना न्हू ती लायक ती येता पळय तेन्ना दिसतात ओके. सो तेका लागून आमी वचोंक ना ओके नॅशनल पार्कान वयर ते ओके. म्हजें सेकेंड टायम ओके मुनार. बट हांव जेन्ना येयल्लें न्हू 5 years ago तेन्ना हांवें पळयल्लें तें एनिमल ओके नॅशनल पार्कान वचून ओके. हांव आतां सेकेंड टायम येता मुनार. सो आतां थिंगासरूच मागीर टी हें आहलें ओके चाय पालो आमचो टी पावडर ओके. टी पावडर कॉफी बी चॉकलेट्स बी मेळटा हिंगासर ओके. सो आमी मागीर हेपी फाटल्यान दिसता न्हू टी पावडर घेयला आनी कॉफी घेयल्या आनी समथींग आनी कसलें तरी दुसरें तेंच्यांनी घेयल्या कसलें ओके. सो आमी आतां टी पावडर बी घेतात आनी मागीर फुडें वयता ओके. So one of the South India's largest tea plantation company. We have 7 outlets around Munnar. This is the newest outlet. It's found in Rajamalai. And one more thing is South India's highest peak is here. And you can see Nilgiri Tar. Nilgiri Tar variety found here and Arabian countries only. Okay.
सो फ्रेंड्स हांव न्हू तुमकां आतां मेवता आनी आमी न्हू येयल्ली हा मुनार रोज गार्डनान. ओके सो आतां भितर वयता आनी तुमकांय बी दाखयता. सो फ्रेंड्स आतां न्हू आमी रोज गार्डनान येयल्या. ओके आमी वयर नॅशनल पार्कान गेल्ली. हिंगासर न्हू फ्रेंड्स वरायटीज ऑफ रोजीस आहा. ओके डिफरंट कलर्स डिफरंट वरायटीज ऑफ फ्लावर्स. रोजूच ना दुसरी भाशा फ्लावर्स आहा. ओके लायक लोटस लिलीज मागीर डिफरंट टायप्स सगळे भाशेचे रोजीस बी आहा हिंगा. ओके बरें आहा व्हडलें आहा गार्डन. ओके सो हांव तुमकां दाखयतलें फ्रेंड्स. व्हिडिओ क्लिप्स घेता हांव. ओके हिंगा अलाव आहा सो व्हिडिओ आनी फोटोय घेतले. सो तुमी शेअर करता की पळयात एंड पासून. आमचे न्हू रोज गार्डन बी पळोवन जालें आनी आतां आमी वयता टी प्लांटेशनान ओके फोटो काडपाक. थिंगासर आमी फोटो काडूंक नासले सो आतां आमी थिंगासर वयतात. आनी रोज गार्डन फ्रेंड्स बरें आहा, कोणें विजीट बी केला करूंक ना जाल्यार करचें बरें व्हडलें आनी बरें आहा पळोवपाक बी.
फ्रेंड Good evening. गुड इव्हनिंग. आमच्या बेबी एलिफंट आता व्हडल्या एलिफंटा पासून वयता. एलिफंट बय आता येतलो एलिफंट बेबी एलिफंटा व्हरोन. The next day. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू मॉर्निंग जाल्ली हा ओके हिंगासर आनी आमी हाज न्ही कोचीन ओके केरला. सो फ्रेंड्स, आता न्हू आमी ब्रेकफास्ट बी करून येयला आमचो. जस्ट ब्रेकफास्ट बी केला आनी आतां आमी येयलो फ्रेंड्स हिंगासर शॉपाचे थोडे लायक आमकां कितें बनाना चिप्स हिंगा केरला बनाना चिप्स फेमस न्हू तेंचे. सो म्हाका थोडे तपियोका बनाना चिप्स आनी कितें कितें घेवपाक जाय आसले. सो ते आमी घेवपाक येयल्या ओके फ्रेंड्स. आनी आयज न्हू फ्रेंड्स आमचो केरला लास्ट डे ओके. सो फ्रेंड्स, आतां आमी ते म्हाका कितें वस्तू जाय न्हू त्यो घेता आनी मागीर आमची ट्रेन न्हू फ्रेंड्स हा 12:40 कितें तरी आमची ट्रेन हा ओके. दॅट इज बॅक टू गोवा ओके. सो फ्रेंड्स, आमी ते घेता शॉपिंग करता आनी मागीर हांव तुमकां डायरेक्टली ट्रेनीन वयता पळय तेन्ना मेळटा ओके. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. सो फ्रेंड्स, आता न्हू 12 o'clock जाले आफ्टरनून आनी आयज न्हू आमचो लास्ट डे ओके कोची आमचे वेकेशन काबार. आनी आतां आमी चॅकआउट करता आनी आतां आमी ट्रेनीन वयता ओके. हिंगासर लागींच एर्नाकुलम जंक्शन ओके. सो आतां आमी चॅकआउट बी करून भायर सरपाचें वचपाक गोंया येवपाक ओके फ्रेंड्स. हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आम्ही आता ट्रेनीक रावला आणि ट्रेन डिले आसा 12 मिनटां. सो फ्रेंड्स, आमचे वेकेशन काबार जाले. आतां आमी ट्रेनीन आले ओके. एर्नाकुलम स्टेशनासून आमकां डायरेक्ट मारगांव ट्रेन ओके. आतां खबर ना डिले जाल्यार सो आय थिंक 1 o'clock दिसतले. सो इतल्यान आमचो ब्लॉग आमी एंड करतात केरलाचो ओके. म्हणजे केरला गांवांत रावता आमी. सो हिंगासून आमचो ब्लॉग एंड करता आमी. कित्याक आयज आमचो लास्ट डे ओके. आनी आमचो एक्सपिरियन्स वॉज गूड. आमी जितले प्लेसीस विजीट केले आमी सगळे प्लेसीस बरे आसले, आमकां लायक जाले फ्रेंड्स. आनी कोण केन्ना पाव ना केन्ना विजीट करूं जाल्यार तुमी येवन विजीट करचें. आमी इडली इडली सांबार डोसा चटणी